उत्तर गोंय जिल्हो पंचायत वांगड्यांची बसका जाली. बसकेत महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. करजवाड्या एसएजीची सुवात घेऊन उत्तर गोंय झेडपी भवन बांदपाचो निर्णय जाला. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक बसकेत झेडपींचो तेंको. की वन नेशन वन इलेक्शन तो अत्यंत एका देशाच्या आर्थीक दृश्टिकोनांतसून एक बरो महत्वाचो असो केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेलो. ताका आमी सपोर्ट केलो आणि सपोर्ट करून रेजोल्युशन धाडून दिले. ऑडिट आमचे 2009 पेंडींग आशिल्ले थोडेशे, सदांच ते इश्यू जाताले. सो CM सराची गायडन्स घेवन मागीर सर पुराय कावन्सील 2009 आतां 24 पर्यंत आमी तो कंप्लीट केलो ऑडिट. खूब वेळा फंड येवपाक सुद्दां तो ऑडिट ते वेळार कोण आशिल्ले CEO किंवा ते वेळा वयले 2009. सो तेन्नाच्यान ते पेंडींग उरले कारणान उरीत आशिल्ले. सो फाटले आमी ते 2 वर्सां 2.5 वर्सां हें करून आतां फूल 24 पर्यंत तो एक आज कम्प्लायन्स कंप्लीट जाल्लो. ते ठरावूय घेतला की रेगुलर जाला म्हणून ते ऑडिट. जिल्हा पंचायत भवन जावचें उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचें ही मागणी सगळ्या मेंबरांची आशिल्ली आनी फाटली कितलीशींच वर्सां ही मागणी घेवन सगळे मेंबर सरकारा कडेन वताले. पूण आमी स्पेशली थँक करता आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो विशय घेतलो आनी आमी जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा जो करसवाड्यार आसा आनी SAG कडेन ती जागो आसा आनी तो हँडओवर करपाचें काम, ट्रान्सफर करपाचें काम मिटींग्स जाल्ल्यो आसा आनी ते प्रोसेस चालू आसा. आनी कॅबिनेट अप्रुवल आतां कॅबिनेट अप्रुवलाक ती फायल गेल्ली आसा. ते जालें की आमकां ट्रान्सफर जातलो. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.